नमस्कार गोमंतक टुडे या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। ONGC कंपनी वेल्यान केप्यां जालो बोवाळ। कंपनीची पळोवणी करपाक गेल्ल्या मंत्र्याक थळाव्या पंच वांगड्याच्या रागाक दिवचें पडलें तोंड। सांग्यार 20 कोटी रुपया मोडून उबारतले हस्तकला गांव। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचें आश्वासन। भारत जोडो थांबय। गुजरात आनी हिमाचल प्रदेशाचे वेंचणुकीन घाल लक्ष। दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनाचो राहुल गांधीक सल्लो। कर फारीक करिना तांची कामां दवरात आडोवन पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होची पंचायतीक सुचोवणी। आतां पेट्रोल आनी डिझेल मेळटले ऑनलायन। मुख्यमंत्र्याचे हस्तुकी फ्युअल बडी ॲपाचें उक्तावण। आनी मांडवी सहकारी सोसायटी करता आमची सतावणूक। ट्रॉलर धनी गौरी साळगांवकर आनी अविनाश शिंदेचो आरोप। आतां पळोवया खबरो विस्तारान। नाकेरी किटला गांवांत आशिल्ल्या ONGC कंपनीची पळोवणी करपाक गेल्ल्या मंत्र्याक थळाव्या पंच वांगड्यांच्या रागाक तोंड दिवचें पडलें। नोकरी नाकेरी किटला गांवांत ONGC कंपनी बांदून 30 वर्सां जालीं, पूण कंपनीचें बांदकाम आनी उपरांत साबार गजाली खातीर लागपी एकूय परवानो पंचायती कडल्यान घेतिल्लो ना। आमी जायते फावटी सांगलें, पूण आमचें म्हणणें कोणेच काना मनार घेवंक ना अशें थळावे सरपंच आनी हेर पंच वांगडी सांगतात। तांकां आमी पयर मिटींग घेवन सांगलां whenever even under contractor job arises first give invitation to पंचायत वी आर हॅपी। हेलेंगो करना हें आमी आतां 1 म्हयनो पयलीं सांगलें तांकां आमी न्यू बॉडी येतरीच हें आमकां भायर मारता, हें आमकां कचरो सात मारता। हांगा एक ATM येवपाचें आशिल्लें, त्या तेंगे भितर आहा ते ATM मॅनेजर सांगता खंय हे राना हम लोग तो शहर में रहता है, ये जंगल में किसको मांगता है ATM। दिस इज एटीट्यूड टू अस। आतां 1 वर्सा सांगला तो टावर घातलो विदाउट सेल्फ पंचायत लायसन्स। पर्यटन मंत्र्याच्या केपे दौऱ्या निमतान ONGCची पळोवणी आशिल्ली। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी आदलो आमदार बाबू कवळेकराक लेगीत भितर सोडले, पूण थळाव्या सरपंचाक मात भितर घेतले ना। अशें कित्याक? थळाव्या सरपंचाक भितर घेवंक ना म्हणून आमदार एल्टन डिकोस्टाय भितर गेलो ना। कंपनीची पळोवणी करून सगळे मंत्री भायर आयले तेन्ना थळाव्या सरपंचान तांकां आडावन जाप विचारलो। मंत्री म्हणून तुमकां जसो रेस्पेद आसा तसोच गांवची सरपंच म्हणून म्हाकाय मात तरी रेस्पेद आसा। कंपनी कितेंय करतली आनी सरकार पळोवन घेतले अशें जावपाक जायना। थळावी सरपंच आनी आमदार एल्टनान आपणाली रोखठोक भुमिका तिनूय मंत्र्यान सामकार मांडली। When I reached at the gate entrance, they are telling me to stop. I said, I'm a sarpanch of this village. No, you're not called side. आणि सागर म्हणटा तो हांगा सेक्युरिटी इन्चार्ज ताणें सांगलें तांकां अलाउड ना। तरी 2 फावटी हांवें सांगलें पुलिसां हांव सरपंच ना, रावलीं हांवें जायतो वेळ हांगा। मागीर फोन आयता भितरल्यान सराले यो तुमी। जेन्ना म्हाका हांगा हाडयलें वेर इज माय रिस्पेक्ट, म्हाका आनी रेस्पेक्टूच उरोंक ना। सरान सांगलें म्हाका यो, हांवें सांगलें ना वयना। जेन्ना हांव भितर म्हाका आपयलें, म्हाका रेस्पेक्ट दिनासतना भायर गेटीच्या दवरलें जाल्यार म्हाका उरला कितें काय म्हणून। सगळे मिनिस्टर्स आनी हांव भितर गेलो आमगे लोकल बॉडी पंचायत बॉडीक आमगेल्या बायलांक दवरलो अलॉंग विथ द सरपंच, which was very insulting and humiliating. And it is आता कोणा की हिंगा तेंगे सिक्युरिटी इन्चार्ज कोण सागर म्हणून सागर आनी मामलेदारान प्रतापान इंस्ट्रक्शन दिवन तांकां भायल्यान दवरले। and after in spite telling ONGC officials telling them to allow them inside, they have not allowed them. गांवच्या लोकांचे आनी थळाव्या पंचायतीचे जे कितें प्रस्न आसात ते बसून सोडोवया अशें आश्वासन ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन थळाव्या लोकांक दिलें। पंचायतीचे जे कितें प्रस्न आसात तांणी ते लेखी स्वरुपात आपल्याक दिवचे, तांचे फुडें कितें करपाक जाय तें आपूण पळयता अशें उतर दिवन मंत्री रोहन खंवटेन सरपंच आनी हेर पंच वांगडी तशेंच आमदार एल्टनाक तात्पुरतो थारायलो। There are issues of the past legacy, right from acquisition to what they have been talking, which I understand are things which have not been settled. So, जोपर्यंत आमकां एक proper मेळना understanding, we cannot comment further. But nevertheless, I think whatever the panchayats
पंचायती कडेन ताणें व्यवहार केला ONGC इज नॉट एप्रिशिएबल. दे नीड टू नो दॅट वी आर हियर इन गोवा आसा जाल्यार गोंयकारा प्रमाणे दे हॅव टू बी हियर. वी आर एबल टू सपोर्ट देम इन द terms of giving employment to us, and that's why we had come. So the Kepe Taluka आज cover करता असताना this instance has been noted. We will ensure there is a due follow-up with the MLA and with the panchayat, ensure that these particular issues of theirs are noted, and whatever along with the government and the chief minister, we will talk and see what needs to be done. We will ensure that whatever they feel has been injustice, that justice comes in. ते करतले. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन हे विशीं ONGCक जाप विचारतलो अशें सांगलां खरें, पूण ही कार्यावळ पुरायपणान पक्षीय पावंड्यार जाल्ल्याचो आरोप थळाव्यांनी केला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. सांग्यार 16,000 चौखण मीटर जागेचे 20 कोटी रुपया खर्च करून हस्तकला गावाची उभारणी करतले अशी घोषणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केल्या. तशेंच हस्तकला कारागिरी म्हूण नोंदणी केल्ली जाल्यार उद्देगा खातीर सुलभ कर्ज मेळटलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. आमी आमचे दोनूय कडले हँडलूम कोरगांव आनी सांगे आसा तो आमी दोनूय हँडलूम रिवायव करपाचे आसा. आमी खूब मोठ्या प्रमाणात जर प्रायवेट सेक्टरांत इन्व्हेस्टमेंट जर हांगा येता आसत जाल्यार त्या निमित्तान ती प्रायवेट सेक्टरांत इन्व्हेस्टमेंट घेवन तुमकां काम मेळोवन दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. बट ताच्या बरोबर तुमी सगळ्यांनी काम करपाची तयारी दवरपाक जाय. सांगे हांगासर आमी हँडीक्राफ्ट विलेज हेका 16,000 स्क्वेअर मीटर जागो आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक ऑलरेडी दिला. आमी हँडीक्राफ्ट विलेज थंयसर आमकां 10 crores of rupees गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे सँक्शन जाल्या. उरलेले 10 कोटी रुपया गव्हर्मेंट ऑफ गोवा लायता आनी 20 crores of rupees घालून हँडीक्राफ्ट विलेज म्हणजे ट्रेनिंग दिवप, थंयसर बरो शोरूम घालप, ट्रेनिंग सेंटर हे सगळें आमी सांग्यार हांगा डेव्हलप करता. बट वेगवेगळ्या गांवांनी सुद्दां अशा पद्दतीचो कॉयर आणि हँडीक्राफ्ट ह्या दोनूय मार्फत वेगवेगळे हँडीक्राफ्ट जर तुम्ही तयार केले आसत जाल्यार ताका मार्केट लिंक दिवपाचें काम आमचे हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट करतले. हँडीक्राफ्ट आर्टिजन्स जे आसा तेंच्यांनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे हँडीक्राफ्ट आर्टिजन डिपार्टमेंट आसा तांच्याय बरोबर तुम्ही हँडीक्राफ्ट आर्टिजन म्हणून रजिस्टर्ड करून घेयात. तुमकां ते कार्ड मेळटा. त्या कार्डाच्या अंतर्गत तुमकां जर लोन जाय आसत जाल्यार ते लोन मुद्रा लोनूय मेळटा आनी हँडीक्राफ्ट तुमी हँडीक्राफ्ट करपी म्हणूनय तुमकां लोन ह्या ताच्या मार्फत मेळपाक शकता. बट आर्टिजन हे लोन मेळपा खातीरय बी तुमकां इजिली ते अवेलेबल जावपाक शकता. अशा पद्दतीत गोंय सरकार आणि केंद्र सरकार सगळे वटेंतल्यान स्किल्ड मॅनपॉवर तयार करपाचो आमचो प्रयत्न जो आसा हो पुराय आमी तयार करपा खातीर घेतला. हांव आयच्या ह्या सुवाळ्याचेर खास करून म्हणजे नाबार्ड आणि हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट आणि हँडीक्राफ्ट मंत्री बाब रवी नाईक हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. पयलेच फावटी हँडीक्राफ्टाक रिवायव करपाचें काम गोंय सरकारान सुरवात केला. ताका तेको आमच्या प्रायवेट इन्स्टिट्यूशनांनी आमकां तेको दिला आनी नाबार्डात आमकां फायनान्शियल सपोर्ट दिला. बट तुम्ही जर सगळें काम आनी जर मन लावन काम केलें आसत जाल्यार म्हाका दिसता नक्कीच आमकां अशा पद्दतीत खूब मोठ्या प्रमाणात हँडीक्राफ्ट आर्टिजन ह्या हातूंतल्यान फुडें वचपा खातीर आमकां मदत जातली. फाटले 38 दीस जाले काँग्रेसीचो राष्ट्रीय फुडारी राहुल गांधी भारत जोडो यात्रेचेर आसा. मात हे यात्रेक थोडे दीस विसव दिवन राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश आणि गुजरातान जातल्यो वेंचणुकेक लक्ष दिवचे अशें काँग्रेसीचो दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनानूस म्हटला. हिमाचल प्रदेश आणि गुजरातांत वचून राहुल गांधीक लोकांक मेळचे आनी भाजपाक हारोवप पार्टी म्हळ्यार काँग्रेसीक मत मारपा खातीर जागृताय करची अशें सार्दीन म्हणटा. तशेंच काँग्रेस ही एकमेव पार्टी आसा जी भाजपा खातीर खर विरोधक आसा अशें मत सार्दिनान ह्या वेळार उक्तायलें. Oh, it is very important for the party because we want party to grow at grassroots level. Has done a very fantastic job, but now I want Rahulji to stop immediately and go to Himachal and Gujarat where there are elections. So there we have to awaken the public so that they vote for the only party which can sort of defeat the BJP, others who is only on paper. The only party which can be opposition to the BJP and who can defeat the BJP is Indian National Congress. जे लोक ग्रामपंचायतीचो कर भरिनात वा जांचो कर आडून उरला तांकां पंचायती कडल्यान खंयच्याच प्रकारचो दाखलो दिवचे नात अशें पंचायत मंत्री माविन गुदिनो हांणी स्पश्ट केलां.
गुदिनो हाणें सोमारा बोगमाळो पंचायतीक भेट दिवन बोगमाळो मैदानाचे पळोवणी केली आनी पंचायतीच्या कारभाराचो नियाळ घेतलो. पंचायतीचो कारभार चलपाक जाय जाल्यार लोकांनी थारायिल्लो कर भरपाचोच पडटलो अशें मावेनान म्हटलां. This is the time to act. Even in the पंचायत हांव सांगता मुद्दम पब्लिकली सांगपाक सोदता, लोक सादे टॅक्स भरपाक सोदना, मागीर सर्टिफिकेट येता, एनी सर्टिफिकेट तेंचे दवरपाच्यो, पयले टॅक्स फारीक कर, म्हणजे सगळे म्हणजे विदाउट एनी ड्यूज बींग पेड टू द लोकल सेल्फ बॉडीज, हाव वील दे सर्वायव? पंचायत कशें चलतले? सो तांकां एटलिस्ट ते ड्यूज तेणी फारीक करपाक जाय. रेंट बॅक म्हूण दिता, वयल्यान एकटो शेकवालो आसा तो बोगमालो पंचायती बरयता फारीक करपाक आमकां नाका म्हूण, कशें तुमी चार्ज करता? म्हणजे सगळे फुकट. हांव ते तो तरी फारीक करना, पब्लिकली सांगता, तेजेर हांव कारवाय करतलो. तेणें वयले कशें बांदला ते, आनी हांव ताका पब्लिकली सांगपाक सोदता, फॉल इन लायन, पे युअर ड्यूज टू द पंचायत. डोंट डू दीस टायप ऑफ थिंग, इन्स्टिगेट अदर्स आनी मागीर पंचायती ड्यूज फारीक करप ना. पंचायत चलतली कशी? So this should happen everywhere, not only in Bogmalo, all over Goa. I will make it mandatory for all the panchayats to collect the dues that are pending for long time without payment. Otherwise panchayats will not run. Government, how we can give them additional funds unless they do their job of collecting the money from which is due to them. So this should happen everywhere. जे प्रमाण वेगवेगळ्या ॲप वयल्यान कपडे, घरांतल्यो हेर वस्तू इतलेंच न्हय जाल्यार भाजी आनी तयार जेवण लेगीत ऑनलायन ऑर्डर करपाक येता, तेच प्रमाण आतां पेट्रोल आनी डिझल लेगीत ऑनलायन ऑर्डर करपाक मेळटले. फ्युअल बडी ह्या माध्यमांतल्यान आतां गोंयांत पेट्रोल वा डिझल ऑनलायन ऑर्डर करपाक शक्य जातले अशी म्हायती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. फ्युअल बडी ह्या घरपोच फ्युअल डिलिव्हरी सर्व्हिसच्या प्रक्षेपणा वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो. कारण मेक इन इंडिया कन्सेप्टाचेर तांच्यांनी फ्युअल बडी हे सुरवात केलें. पयलीं हे फॉरेन कंट्रीनी चलताले, तांच्यांनी थारायलें की वाय नॉट इन द इंडिया. सो मेक इन इंडिया ह्या कन्सेप्टाचेर तांच्यांनी गोंया इंडियेंत सुरवात केलें आनी पुराय सगळी कडेन डेलिव्हरी ते करपाक लागलेले आसा. म्हाका दिसता तांच्या कडेन हांवें जस्ट आतांच उलयतालो त्या प्रमाणे वेगवेगळ्या कंपनींचो टायअप, इट वरुण ब्युरेजीस, जिंदाल स्टील, कोकोकोला, एमेझॉन, DLF, इन्फोसिस, ताज, हिताची, फ्लिपकार्ट, महिंद्रा लॉजिस्टिक डिलिव्हरी, अशा वेगवेगळ्या बिग कंपनीजचो टायअप तांच्याकडे आसा. दामूक मदत लागतली ती गोंयांतल्या सगळ्या पेट्रोल पंपांची. हांव ताचे कडेन आतांच उलयतालो की इनिशियली तांचें म्हणणें आसा पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत ताका चड पयशे इन्वेस्ट करचे पडटले, कारण ताका न्यू इन्वेस्टमेंट म्हणजे इट इज नॉट ओन्ली द सिंगल फ्युअल बडी, तर वेगळे म्हणजे आतां तिसवाडीत दितलो आसत जाल्यार ताका आनी मोर इन्वेस्टमेंटूय करची पडटली, मडगांवांत दितलो जाल्यार इन्वेस्टमेंट करची पडटली. इन्वेस्टमेंटूय आसा, बट तो वेगवेगळ्या तालुक्यांनी तांकां त्या पद्दतीची टँकर्स आनी फ्युअल बडीज ह्यो थंयसर एवेलेबल करून दिवच्यो पडटल्यो. म्हणजे पर्टिक्युलरली त्या डिझल पंपा वयल्यान तो थंयच सप्लाय करपाक शकतलो, सो डॅट हितून कॉस्टाचो फरक पडचो ना. ऑन द सेम कॉस्ट, फक्त डेलिव्हरी चार्जीस कितले आहा ते ताका पेमेंट करचे पडटले, बट ऑन द सेम कॉस्ट ओन्ली द डेलिव्हरी चार्जीस. म्हणजे पेट्रोल पंपवाल्याकूय लॉस ना किंवा घेतल्याकूय कॉन्फिडंटली तो घेवपाक शकता. ओन्ली द डेलिव्हरी चार्जीस. पयलीं जो हाडून टँकरीन जो बॅरलां भरून घालतालो तो कितले मिक्स करतालो आनी कितले कमी घालतालो हो सगळ्यांच्या समोर प्रश्नचिन्ह आसलो. त्या खातीर एक्युरेसी जी आसा ती आतां हातूंतल्यान निश्चित रित्या उरता. पर्वरेचो आमदार रोहन खंवटे नंदा तळयेची पळोवणी केली. या पळोवणे वेळार भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री निलेश काब्राल आनी हेर वांगडी मेळून पोलन तपासलो. तशेंच जाता तितले बेगीन ही तळी बांदपाक हातान घेवपाचो निर्णय आमदार रोहन खंवटे आनी मंत्री निलेश काब्रालान घेतला.
मांडवी सहकारी सोसायटी आमची सतावणूक करता. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठाचो आदेश आसून लेगीत सोसायटी आमचे बॅटी वयले नुस्तें अनलोड करपाक दिनात. फाटल्या 2 वर्सां सावन मांडवी सहकारी सोसायटीच्या अध्यक्ष कडल्यान ही सतावणूक चल्ल्या. सोसायटीचे छळणुकीक लागून ट्रॉलरांतले सुमार 1.5 टन नुस्तें कुसलें. आतां करप तरी कितें असो प्रश्न ट्रॉलर धनी गौरी साळगांवकार आनी अविनाश शिंदे हाका पडला. फाटले 2 वर्सां म्हाका इतले सतायता की विसरूं नाका. आतां ह्या भुरग्यान हांगासर नवीन बोट घेतल्या. ह्या भुरग्याकूय हांगा फाटले 1.5 वर्सां सतायता. आतां हांव हेका सपोर्ट करता म्हणून म्हाज्या बोटीचे तेंच्यांनी नुस्तें घेवपाक हांगासर बंद केला. ना नुस्तें घेयना कंपनी, ना खंयचो कांयच दिना. उदीक दिवपाक सुद्दां त्रास करता. तरी मागीर दिसा पुलीस कंप्लेंट केली म्हणून तांच्यानी उदीक बी सगळें आमकां फेसिलिटी दिल्यो. पण आतां कितें हेंच्यानी इनडायरेक्टली भितून तांकां सगळ्यांक फिशींग कंपनी सांगलां कितें आमच्या बोटीचे खंयचेच नुस्तें घेवपाचें ना, अनलोडींग करपाचें ना, तेजें नुस्तें थंयच कुसो. ही कसली जातागिरी? खंयचो न्हय, आमी सगळें कायदेशीर करता हांगासर. सगळें कायदेशीर सरकाराचे कायदेशीर लायसन्स सगळी लिगल टॅक्स भरता, पयशे भरता. तरी आसतना आमची हेंची इतली सतावणूक फिशींग डिपार्टमेंट सोसायटीची. आनी हो जो चॅरमॅन आहा फाटलीं 10-15 वर्सां हांगासर रुलींग करून हे सगळ्यांक लोकांक सतायता, सगळ्या बोर्डांक सतायता. आनी होच कसो हांगासर डायरेक्टर हो चॅरमॅन जावन निवडून कळना कितें हेंचें चल्लां हांगासर तें. तांकां हांगा कसलो फायदो आहा? तुमचे पर्सनल तेंच्या वांगडा कितें आसा? पर्सनल कांयच ना. उलट हांवें ज्यो 2 बोटीच्यो घेतल्या पळय उलट तेज्योच घेतल्या. त्यो बोटी घेवपाक सोडून घेवन पयशे बी सगळे घेतले. आनी पयशे घेतल्या नंतर आतां पळय इतली असली सतावणूक घ्या. तुम्ही जाप विचारलेले ताका हेच्या बद्दल? विचारले. कितें म्हणटा? आपण कितें करूं म्हणटा आपले म्हणटा एकाचें म्हणटा सगळे डायरेक्टरांचे डिसिजन खंय. म्हणजे कसलें डायरेक्टर, कितें डिसिजन? काय बोलून दिना, काय करिना, भितूनसून सगळ्यांक. आनी सगळे कितें आहा सगळे लोक भियाता अगेन्स्ट आसता ते मागीर त्रास करता म्हणून सगळ्यांक. ऑथॉरिटी कडेन बी गेल्ल्या त्या संदर्भात? हायर ऑथॉरिटी मिनिस्टर लेवलाक सुद्दां वचून येयले. डायरेक्टराचे वचून येयलो. डायरेक्टरान खूब आमकां हेल्प केलो. फिशींग डिपार्टमेंटचे डायरेक्टर तिणें सुद्दां आमकां खूब हेल्प केलो. मिनिस्टरान सुद्दां आमकां हेल्प केलो. पण ते म्हणटा सरळ आमकां मिनिस्टरूय लागना आनी म्हणटा आमकां डायरेक्टरूय लागना. आमी म्हणटा सोसायटी थंय कितें आसा पळयतले. हे सगळे खाता गव्हर्मेंटाचे, सबसिडी घेता गव्हर्मेंटाची. ही सोसायटी जी आहा ती फिशरी डिपार्टमेंटाच्या अंडर आसा. ही लीज फारीक करता. तरी हेंची दादागिरी पळया. सगळे एका फॅसिलिटी गव्हर्मेंटाची जाय. दादागिरी आमकां. कळंगूट हॅमर्स क्लबा लागीं एका शेतान मातयेची भर घालपाचें काम थळाव्यांनी बंद उडयलें. शेतान मातयेची भर घालपाचें काम चलता तें पळोवन थळाव्यांनी सरपंच जोसेफ सिक्वेराक आपोवन हाडलो. मायकल लोबोच्या ड्राफ्ट ओडीपीन FAR वाडयला. दर्यादेगाच्या 500 मीटर वाठारांतलीं घरां कायदेशीर करपाचें आस्वासन मायकलान दिल्लें. ताचे फुडें कितें जालें असो प्रश्न सरपंचान विचारला. हे 450 कोटी हो घोटाळो केलाय जाल्यार ह्या भुरग्यांचें कितें जातलें आमच्या सगल्यांचें. आनी अशी तरी माती भरूंक घातली आनी शेतां तरी पुरूंक लागले विदावट एनी नॉर्म्स ऑफ CRZ वायलेशन सगळे जाल्यार आमचें फुडार कितें हांगासर. ते पासत म्हाजो स्लोगन पयलोच पंचायतीन येयलो तेन्ना कोंगोटकार कोंगोट चलयतले म्हणून. त्या पासत हांगा फकत कोंगोटकार आमी हे करता. ते पासत कोंगोटकार ते सगळे पंचायतीन येयले आनी इमिजिएटली हांव हांगासर येयला. आनी अशें म्हाका दिसता हांव CMाकूय मेळटलो आनी CMाक तेजे नोदरेक हाडटलो. बाबा जाता तरी कितें कालागुटान कितले म्हणून तुमी खातेले आमचे रगत चिवून उडयले. वन ऑफ द बेस्ट वॉट टीम आमची आनी कितलींशीं वर्सां आमी नंबर 1 आसताली. आतां आमकां ग्रावंडूय सारको ना. हे सायडीचो ग्रावंड आमकां बंद केलो, ते सायडीन वयचें पडलें. आतां हें बंद केलें एकल्याचीच प्रॉपर्टी, फाल्यां तोय बंद जाता. आमचें म्हणणें कितें आहा, आमी हें काम आहा तें स्टॉप करपाचें गव्हर्मेंटान आनी हें कितें प्लॅन पास जालां कितेंय पास आसा हेजेर स्क्रॅप करपाचें. कुडचड्याच्या बागायदारांतलो सुलभ शौचालयाची परिस्थिती बिकट आसा. स्लॅबाचे कुडके पडपाक लागल्या तशेंच जमनीचेर घातिल्ले टायल्स फुटल्यात. ह्या संबंधीत अधिकाऱ्या कडेन निवेदन प्रत दिल्ली अशें बागायतदाराच्या कर्मचाऱ्यांनी सांगलें. पूण अधिकाऱ्यान ह्या गजालीचेर पुराय दुर्लक्ष केल्लो असो आरोप कामगारांनी केला. देखून सुलभ शौचालयाची बेगोबेग दुरुस्ती करपाची मागणी यार्डांतल्या काम करप्यांनी केल्या.
कोविड महामारीक लागून क्रिस्तांव भावांक फाटलीं 2 वर्सां मेनिनो जेजूचें नामनेचें फेस्त फामां मनोवपाक मेळूंक ना. पूण ह्या फावटी सोमारा दिसा क्रिस्तांव भावांनी कोलव्या वाठारांत अवर लेडी ऑफ मिर्शेस इंगर्शेत व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान फामां फेस्त मनयलें. हे फेस्त सकाळच्या 5:30 वरांचेर सुरू जाता. दर वर्सा ऑक्टोबराच्या 2ऱ्या सोमाराक हे फेस्त मनयतात. मेनिनो जेजूचो आशिर्वाद घेवपाक हजारांनी भक्त हाजीर आशिल्ले. काँग्रेसीच्या ज्येष्ठ आणि प्रामाणिक कार्यकर्त्यांक कुशीक दवरून पक्षान नवीन आयल्या तांकां राष्ट्रीय अध्यक्ष पदाच्या वेंचणुके खातीर मतदान करपाचो हक्क दिला असो आरोप काँग्रेसीचे उत्तर गोंयचे गटाचे अध्यक्ष विजय भिके हांणी केला. कोणे तरी हें मुद्दम केलां अशें तांणी म्हणलां. आमच्या सारक्या कार्यकर्त्यांक मतदान करूंक मेळना हाचें दुख्ख जाता. ह्या विशीं आपणे काँग्रेसीच्या केंद्रीय फुडाऱ्यां कडेन ईमेलांतल्यान कागाळ केल्या अशें तांणी सांगलें. आयज हांगा इलेक्शन आसलें. AICचे इलेक्शन तुमकां खबर आसतलें की आमचो सेंट्रल प्रेजिडेंटाक आमी इलेक्ट करपाक जाय. इलेक्ट करपाक हांगा वोटींग आसलें. मेन म्हणजे कितें हांगा जो प्रोसेस आसा तो हांगा खंय तरी तितून त्रुटी जाल्ली आहा, खंय तरी चुकला आनी खंय तरी कोणी तरी हांगा भितरल्यान ते मिस्टेक केला. आमचे प्रोसेस सारके आहा पण हांगाचें इन्फॉर्मेशन रॉंग गेल्ली आसा. सो ती इन्फॉर्मेशन म्हाका 2 दीस पयलीं आमकां कळ्ळी. आमी कॉन्टॅक्ट केला ते जावना. मागीर लिस्ट ही आमकां मागीर मेळ्ळी. तेन्ना लिस्ट पळयल्यार आमकां शॉक. आमच्या लोकांक आमचे जे आदले सिनियर्स काँग्रेस आहा तांकांय शॉक. आमचे प्रोसेस कितें म्हणटा 40 कॉन्स्टिट्युन्सी आहा जाल्यार 40 कॉन्स्टिट्युन्सीसून एक PCC मेंबर्स इलेक्ट जावन वचूंक जाय. इलेक्ट म्हणजे आमचे प्रोसेस खंयच्यान ग्रासरूट लेवलान स्टार्ट जाता. ब्लॉकांतले ते ब्लॉकाचे प्रोसेस जावंक ना, फॉलो जावंक ना. ते प्रोसेस फॉलो जावंक ना. सर्टन कॉन्स्टिट्युशन जावंक ना. त्या खातीर हांवें काल ती ईमेल केल्या. आमचो AICCचो चीफ इलेक्शन आहा पळय मधुसूदन मिस्त्री, मागीर PRO हांगा मोहन जोशी आहा ताका केल्ले आसा आनी बाकीचे जे कॉर्डिनेट आहा MK शेख आहा ताका बी केला की यू आर नॉट फॉलो अँड जस्ट लूक द मिनिट्स. म्हणजे जेन्ना आमी इलेक्शन खंय तरी समज दर्यावे पणजे इलेक्शन घेतला, पणजेचो डेलिगेट जाता बाबा तेजें इलेक्शन घेतला काय ना भितून वर्कर्सांक तुमी सांगला काय ना तें जावंक ना. अँड दॅट इज आय एम शुअर. नाल्यार आमचें हें नांव नासतालें. आनी वेन वी टॉक अबाउट द लॉयल्टी तर लॉयल मनीस हितून दिसाना. काल सकाळी येयल्ले जॉयन जाल्यार आय एम नो डावट ते जॉयन जावंकच जाय. मात जे आमच्या घरान पयलींचे लोक आसात तांकांय स्थान दिवपाक जाय. कुडचडे रेल्वे स्टेशना लागसार आयतारा राती इमिटेशन ज्वेलरीचें दुकान फोडलें. ह्या चोरये प्रकरणात सुमार 50,000 रुपयांची चोरी जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. सोमारा सकाळी दुकान उगडच्या आदीं ही चोरी जाल्ल्याचो अदमास दुकानदारान उक्तायला.
आमची मुखावयली दुकानाची कुलूप दवरी ना जाली आनी शटर मातशें अर्दी ओपन करून भितर वचून आमची सगळी ज्वेलरी अर्दी सामान व्हेलें कॅश व्हेलें आनी ज्वेलरी सगळे आयटम सगळे व्हेले थोडे इमिटेशन ज्वेलरी पळोवन गेले आतां पळोवन गेले आमी 8:30 आमकां कळ्ळें आमी 8:30 ओपन करता तेन्ना आमकां 8:30 ओपन करता. गोमंतक टुडे हें बुलेटीन हांगा सोंपता. आतां रोखडोच गौरीश तुमच्या मुखार घेवन येतलो आवाज गोंयचो हें बुलेटीन. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.